तुमकां अनाथ करचो ना. सदांच तुमचे सांगात हांव रावतलो. तुमकां एका पाराक्लेताक हांव धाडटलो म्हणलो जेजू आमच्या सांगात आसा. सदांच मागणे करता आसतना आमच्या सांगात रावचो जेजू. कश्टा दुखांत सांगात दिवचो जेजू. उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. आमी मागणे करूंक जाय, ताची स्तुती करूंक जाय, ताका अर्घ दिवंक जाय. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನ ಮರುಗುವ ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. हांव पयन करता आसतना म्हज्या सांगात रावून म्हज्या पयणांत सांगात दिवचो जेजू. हांव न्हिदेंत आसल्या वेळार म्हाका राखचो जेजू. उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. म्हजे खातीर म्हज्या कश्टां खातीर तोय दूख पावता. म्हज्या समस्या खातीर तोय दूख पावता. तो जेजू म्हजे आनी तुमचे संकार आसा. ताका आमी अर्घां दिवया, ताका आमी नमस्कार करुया, ताची आमी स्तुती करुया. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ನಿದ್ರೆಯ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿತ್ತು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀನು ಯೇಸುವೇ. ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನೀವೋ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ आता आमच्या मुखार ಆರಾಧನೆ ताची आमी स्तुती करू. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 आमचो काळो बारोडो सोन्याक आमी अर्घां दिवया, ताची आमी स्तुती करुया. उंड्या रुपार आसो जेजू आमकां हर एकल्याक पळयता. आमच्या हर एका कश्टांत तो आमकां सांगात दिता. तो आमच्या
सांगता आसता खरी एका गरजांत तो आमकां पावता ताची आमी स्तुती करूया. हालेलुया 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 मोगळा जेजू गुड्या रुपार जो आमच्या समकार आसाय आमकां आशिर्वादान बरो गो तूं तयार आसाय. मोगळा जेजू तुजे इल्या भावार्थान आमी हांगासर आयल्या आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादांनी भरो. हांगासर जमो जाल्यार मात्र जो कोण ऑनलायन मुखार हे मागणी आयकता देवाच्या उतार आयकता तांचेर तुजे आशिर्वादां घाल. अशें आमी एका मोनाचे आनी काळजाचे जावन तुजी स्तुती करूंक तुका अर्गां दिवंक व एक सकाळीचो वेळ तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता आसतना सदांच आमच्या सांगाता तूं राव. आमच्या हर एका गरजान तो पाव. तूंच आमचा सांगात जा. आमेन. दयेकन बसात. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो किर्तन 105 नोरायतू अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया ताचें नांव उलो मारा. सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवं जाय खंय आनी ताचें नांव आमी उलो मारूं जाय खंय कित्याक पोज्जा मोदें ताचें कृत्या परगट करा परगट पासारा. सौम्येचें नांव आमी उलो मारल्या वेळार तो आमच्या गरजांक पावता. जेजूच्या परगट जीन वेळार आमी पळयता एकोडकार जेजू समकार येता आनी म्हणटा जेजू मेस्त्री म्हजी बिरमोत पाव. व्हडा ताळ्यान तो बोब मारता जेजू मेस्त्री म्हजी बिरमोत कर म्हजी बिरमोत पाव. आनी जेजू ताची बिरमोत पावता जेजू ताच्या मागणी आयकता आनी जेजू त्या कोडकाराक गूण करता. कित्याक तो कोडकार जोरान जेजू कडेन बोबाट मारून म्हणटा जेजू मेस्त्री म्हजी बिरमोत पाव. तशेंच दोग कुरडे जेजू लागीं बोब मार म्हणटात जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. पळया व्हडा ताळ्यान जेजू तांकां दिसना तरी अत्मेक दिश्टीन ते जेजूक पळयतात आनी व्हडा भावार्थान ते बोब मारतात जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. ताणें तांच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते केले जेजूक तांणी पळयले आनी जेजू कडेन तांणी विनाती केली. ह्या ताच्या बागल्यान आसल्यान ताका म्हळें जेजू नजरेत असो देव हेंच्यान भाशा जाता म्हूण ताणें सांगलें आनी कुरड्यांक ते आयकले. व्हडा ताळ्यान ते बोब मारतात जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. आमकां रसल्या आमकां आसा केल्ल्या देवाक आमी स्तुती करचें ताचें नांव उलो मारचें भोव गरजेचें. ताका गितां गाया ताची स्तुती करा. केवळ नांव उलो केल्यार पावना ताका आमी स्तुती करूंक जाय. व्हडा ताळ्यान ताची स्तुती करूंक जाय ताका अर्गां दिवंक जाय ताळयो पेटोवंक जाय आनी ताची स्तुती आमी गावंक जाय. ताची आश्चर्यां आमी वर्णूंक जाय. पन्नासल्यान आमी पळयता इस्रायल पुरचे बसयल्या गांवांक आपण आडणेवच्या त्या संदर्भी कितली पुरा आजापा देवान केल्यांत कितली व्हड व्हड कार्ये देवान तांच्या मदें केल्ली आनी ती सकट आमी उगडासा काडूंक जाय आनी ताचे खातीर आमी ताका स्तुती करूंक जाय आनी ताच्या पवित्र नांवाक आमी अभिमान भोगूंक जाय. देवाचें नांव पवित्र आमकां कळीत आसा. जेजून आमकां शिकयलां आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. देवाचें नांव पवित्र ताका ताचेंच म्हणलें एक घानात ह्या महात्व आसा. घाणां तें म्हणटा आमी कन्नडांत. देवाचें नांव पवित्र जावन आसा तें आमी उलो मारूंक आमकां अभिमान भोगूंक जाय.
देवाचें नांव काडूंक आमकां एक व्हरतो संतोष आमचे मदें आसूंक जाय, भोगूंक जाय. तोळ मात्र त्या देवाच्या नांवाचें महात्व आमकां कळीत जाता. देखून कीर्तनकार म्हणटा, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बगा, सर्वेस्पराक सोदतल्याची काळजा उल्हासो. जो कोण ह्या सोम्याते देवाक पळयता, जो कोण जेजू ते देवाक पळयता, ताची काळजां उल्हासो म्हणटा कीर्तनकार. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी थोडो वेळ हांगासर मागण्यांत कसोक सोम्या मुखार दिंबी आनी सरपडोक हांगासर आयल्या. आमी सर्व एक घडी उबे रावया, आमच्या ताळे आमी उबारुया. कीर्तनकारान सांगिल्ले प्रकार आमचे हात आमी उबारून ताचे व्हडा ताळेन आमी स्तुती करुया. हालेलुया 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 ला 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 हालेलुया 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 हालेलुया. आमच्या सांगात आज आपण कसो देव, पवित्र नावान उलो कसो देव आमच्या मध्ये आसा. तो आमकां पळयता, आमच्या गरजांनी तो पावता. ताचें नांव उलो मारूंक आमकां अभिमान भोगता. कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. तो आमचो देव, जीवन देव आमच्या सांगात आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah. दायकान बस. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाचे उतार म्हणटा लुकाचो 22 अध्याय 40 बोळ. तुमी ताळणेक सांपडनाशे मागणे करा. जेजून आपल्या मोगाच्या शिसाक सांगचे ते उतरां. तुमी ताळणेक सांपडनाशे मागणे करा. ताळणेक सांपडल्यार मागणे करूंक जायना. मागणे करिना तर बेसावां आमकां मेळनात. त्या देखून आमी ताळणेक सांपडनासतना मागणे करचे कशे म्हणून ह्या वेळार पळोवचें भोव वाजपी जावन आसा. ताळणेक सांपडनासतना मागणे करूंक जाय. जायते फावटी आमी मागणे करता. एक स्त्री म्हाका म्हणून आसली, हांव मस्त मागण्या करता फादर. हर एका दिसा मिसाक वेता हांव, कुटुंबांत हर एक दिसा मागणे करता हांव, तरी हांवें मागिल्लें मेळना. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी म्हजे मागणे बडबडचे जावन आसा. एक दादलो म्हाका येत्या दिसांनी एकलो म्हणालो, म्हाका एक कण तेच करूंक 10 मिनटां जाय पडटात फादर. पळया, एक कण तेच करूंक 10 मिनटां जायचे. पूण आनी थोडे आसात, एका मिनटान सगळे तेसी कर, 10 मिनटांनी सगळो तेसी करून मूग दितात. व्यत्यास पळया. एक कण तेच करूंक म्हाका 10 मिनटां जायचे. थोडे फावटी 10 मिनटांनी सगळो तेसच करूंक आमकां जाता. त्या देखून खंयच्या मनोभावान आमी मागणे करता, खंयच्या मनोभावान आमी तेस करता, खंयचो इरादो दवरून आमी देवाचे उतार वाचता आयकता, ते भोव गरजेचें. हांगासर मनोभाव, इरादो आमकां भोव गरजेचो म्हणून जेजू शिकयता. ताळणेक सांपडनाशे मागणे करा. जायते फावटी आमकां कळटा मागणे करता आसतना ताळणे येतात, कसोय उगडास येता, रांदपाच्या कुडाचो उगडास येता, आमच्या वावराचो उगडास येता, दुसऱ्या रितीचो उगडास आमकां येता. पूण जेजू म्हणटा ताळणेक सांपडनाशे मागणे करा. खंयच्या मनोभावान जेजू आज म्हाका आनी तुमकां शिकयता. मागण्या वेळार जायते फावटी आमची मोत कैसर्गी आसता.
ते म्हळ्यार एक ताळणे म्हणून येत. मागणे करतना आमचे मोत रांदच्या कुडांत आसा, या भायर तोटांत आसा, या आमच्या गाद्यांत आसा, आमच्या वावरा तळार आसा. तशें म्हळ्यार मागण्याक ताळणी येवन आसात. जायते फावटी आमी मागणे करता पण तसो अर्थ समजना. प्रत्येक जाण हांवें आमच्या बापा म्हळ्यार मागणे म्हळें. आमच्या बापा त्या एका शब्दांत कितलो एक काल म्हणटात प्रसन्नता म्हणटा हांव, कितलो एक ना त्या एका उतरांतच आमकां देवाचे आशिर्वाद मेळटात. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. हर एक शब्द आमी ध्यान कर म्हणटा तर त्या हर एका शब्दांत हांव न्हू आमकां बेसांवां मेळटात. जायते फावटी देवाचे उतारे तशेंच आमी वाचचें म्हणले खातीर वाचता. एक फावटी मुख धरून सोडया, एक फावटी मुख जाल्यार पुरो, धरिल्लें काम मुख जाल्यार पुरो म्हळ्या मनोभावांनी आमी जायते फावटी देवाचे उतार आमी वाचता या आयकता. पूण जेजू म्हणटा तशें केल्यार प्रयोजन ना. बदलाक चीत दिवन ध्यान मनी आमी उतारणी हाडूंक जाय, मागणे करूंक जाय. तोळ मात्र त्या मागण्याक खरो अर्थ मेळटा. त्या देखूनच जेजू शिसाक उगडासा करता, ताळणेक सांपडनासतना मागणे करा. तर आमी कशें मागणे करयेत? आमी थोडे घडीत पळयले तर पोरनो चल्यार जावं पुरो, नवे चल्यार जावं पुरो, जायते घडीत आमकां दिसून येतात. संवसाराच्या आरंभारच मनीस ताळणेक सांपडून सायला. जेजून या शिसांक सांगचें कांय नवेंच न्ही. संवसाराच्या आरंभात आवडूंच ताळणी म्हणले कडेन मनीस आसलो. या हर एका वेळार मागणे करता आसतना, देवाचे उतार आयकत आसतना मनशाक ताळणी आयल्या. उत्पत्ती ग्रंथात 3ऱ्या अध्यायात 4थ्या वळीत आमी घडीत वाचता. वांजेल आसल्यार एक पेटे उक्तें करा. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायात 4थ्या वळीत थंयसर अशें आसा, ना तुमी मरची नात, देव हे जाणा. जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळयोक सोबीत आनी जणबाय जोडून घेवचे खातीर आशोवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक दिलें आनी ताणें तें केलें. पळया ताळणी कशी येता. पोरण्या चल्यात आदव आनी येवेक असलीच एक ताळणी आयली. देवान म्हळें आदव आनी येवेक, सगळ्या रुखाची फळां तुमी खावयेत, पूण थंयसर एक रूख आसा त्या रुखाचें फळ खाय नाकात. देवाचे उतार ताणी आयकले, देवाचे उतार ताणी आयकले, पूण त्याच घडये सैतानी येता आनी तो येवेक एका रितीची आशा दाखयता. थंयसर देवाचे उतार आमी आयकले. तें फळू सोबीत आसा, तें केल्यार तूं देवा परी जाताय आनी तुजे दोळे उगडतले. आनी हांगासर येव देवाचे उतार तिरस्कार करता, सैतानाचे उतार घेता. पळया ताळणी कशी आयली. ताका मस्त चॉयस आसले आदव आनी येवेक. जायते रूख आसले, जायते रूख आनी बरी बरी फळांय आसली. तिंत खावन तांकां दोश जावं येते. तेवळती देवाच्या उतरा प्रकार जियोवंक तांकां साध्य जातली. देवाची बेसांवांय तांचे रस्ते आसले. पूण त्या एका रुखाच्या फाटल्यान ती गेली. पळया देवाचे उतार मिरवून ती गेली. देवाच्या उतराक ताणें सुखारी मारली, उतरात हाडून सुखारी मारली. तितले रूख सोडून त्या एकाच रुखा पोंदां येतात आनी त्याच रुखाचें फळ ती खातात. सैतानान तांकां ताळ्ळें. देखून जेजू आमकां उगडासा करता, ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. येवेन तें फळ केलें मात्र न्ही, तिच्या दादल्याकी तिणें दिलें म्हणटा देवाचें उतार. हांगासर येवेक आशा म्हणली एक ताळणी आयली आनी त्या ताळणे द्वारी ती पातकाक सांपडली. देवाच्या उतर मिरवण वेचत असल्या पातकाक ती सांपडली.
आणि आदावकू येवेची उतराची एक गोडसाण पळय हे फळ कितले सोबीत आसा, कितले रुचीक आसा, खावन पळय. येवेच्या उतराच्या ताळणेक आदावे सांपडलो आणि तोय देवतावलो पयस गेलो या ताळणेक सांपडलो म्हणून आमी सांगयत. अशें आदाव आनी येव संवसाराच्या आरंभारच ताळणेक सांपडून देवाची महिमा ताणें पयस केली. कित्याक देवाच्या सरक्यान आनी स्वरुपान तांकां रचले, तसोच श्वास तांकां ताणें दिल्लो, तसोच आत्मो तांकां दिल्लो, तो ताणें हॉकडावन घेतलो. ह्या ताचें महत्व ताणें हॉकडावन घेतलें, देखून ती ताळणेक सांपडली. ती मात्र न्ही, कायन पळया. मोसोर म्हणल्यार ताळणेक कायन सांपडता, ताच्या भाव वयर तो मोसरान भरता. आमकां कळीत आसा न्ही की सदांच आमच्या कुटुंबांनी भावा मदें कसलो संबंद आसा, या आमच्या शेजाऱ्या मदें कसलो संबंद आसा आमकां कळीत आसा. हांगासर कायन आपल्या भावाच्या आबेलाच्या मोसरान भरता, कित्याक देवान आबेलाची काणयेक स्विकार केली, कायनाची काणयेक स्विकार करूना. आबेलान बऱ्या मोनान आसतल्यांतली बरी शेळी देवाक भेटोवन दिली. कायन देवाच्या उतार म्हणटा, कायनान मेळिल्ली रांदवय देवाक समर्पण दिली. देखून देवाच्या उतार म्हणटा, कायनाची काणयेक देवाक मानवना, आबेलाची काणयेक मात्र देवाक मानवली. देखून कायन आबेलाचेर मोसरान भरता. राग म्हणल्या ताळणेक कायन सांपडता आणि आबेलाक तो जिवेश मारता. अशें ताळणेक सांपडून एक जीव सुतैसर होगडायता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू देखून आमकां उडासा करता, ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. खंयचे खंयचे रितीन ताळणें आमकां येवंक पुरो, आशा जावंक पुरो, मोसो जावंक पुरो, राग जावंक पुरो, हांकार जावंक पुरो, दुसऱ्यो ताळण्यो आमकां येतात आनी आमकां त्यो मागण्या तावन पयस व्हरतात. अशें आमचो आनी जेजूचो संबंद पाड जाता या पयस वेता. सावलो आमकां कळीत आसा, इस्रायलाचो पयलो राय तो. देवाक तो मानवलो, देखून देवान ताका राय केल्लो. आनी साबार लोकांनी सरले आमकां एक राय जाय. ते दळपरी आतां न्याय निती करता आसले, तांच्या उपरांत लोकांक हेरा रायांक पळोवन आमकां एक राय जाय म्हणून इस्रायल पोचता देवा लागीं विनंती करतात सामुएला प्रवाद्या मुखांतर. आणि देव तांच्या मागणी आयकता. वस्तू समजले उपरांत देव तांच्या मागणी आयकता आणि ह्या रायाक तो फावो करता. साऊल रायाक फावो करता. पण हे साऊल राय आरंभार देवाच्या कुशे प्रकार तो जियेलो. ताच्या उपरांत आशा म्हणली एक ताळणी ताका आयली. कित्याक म्हळ्यार एक पोटी आम्हाला कितागारांक जिवेश मारूंक देव सावलाक फरमायता प्रवाद्या मुखांतर. आणि साऊल थंयसर वेता, तांकां नाश करता. देवान सांगिल्लें तांकां सगळें कितें तुवें नाश करूंक जाय, ताच्यो वस्तू सकट नाश करूंक जाय, जें कितें आसा तें सकट तुवें नाश करूंक जाय म्हणून देव तांकां सांगता. पूण साऊल इल्लो कंजूसी जाता, इल्लो आशान भरता, स्वार्थान भरता. देखून तो 16 जाणां जिशी मारता. पूण बऱ्यो बऱ्यो आशिल्ल्यो शेळयो, बकरे, बऱ्यांतले बऱ्यो बकरे, पाडे आणि मोलादीक वस्तू लिपोवन दवरता. आपणाच्या गरजेक तो दवरता. पळया, देवान सांगलें सगळें तुवें नाश करूंक जाय. कित्याक आमी इजिप्तांत तावन म्हजी परजा इस्रायल परजा इजिप्तांत तावन पाटी वेता आसतना तांणी आमचेर आक्रमण केल्लें. तोवळ तांचे ते झुजून ते जैते वच जाले. कित्याक ते बलिश्ट आसले, देखून ते जैते वच जाले. त्या देखून सावला तुवें तांचे वयर फारीकपण घेवंक जाय. तांकां सगळ्यांक तुवें लागाड करूंक जाय. तांकां सगळ्यांक तुवें नाश करूंक जाय. देवान ताका तशें म्हणलें. पूण सावलो बऱ्यांतले बरे पाडे, शेळयो, बकरे, मोलादीक वस्तू एका कुशीन दवरता आनी नाका जाल्ले वस्तू हुलपायता आनी उरल्याक नाश करता. पळया, स्वार्थ. आशा म्हणल्यार आशा म्हणल्यार एका भुलोवण्याक सावल भुलता. देखूनच देव ताका इन्कार करता. सावलाक राया तावन पाटे काडता. आनी आमी म्हणटा दावीद राय इस्रायल पोरजेचो एक श्रेश्ठ राय, बरो राय, देवा सारको राय म्हणून आमी दावीदाक मान करता. पूण ताच्या विशयान तें आमकां कळीत आसा, तोय सुकोन पडता. तोय देवा तावन पयस येता.
बेर्शेबा सांगे आता पाता कादरता आणि देवाचो संबंध तो मोडता. आशा म्हणली एक बुलोवणी ताच्या मोतीक दोसता आणि तोय ताळणे सांपडता. देव न्हू पयस येता. बघच्या भावान आनी भयणीनो, पोरणे आसतल्यान आनी साबार गणीत आसात, सकट सांगूंक जायना. पूण थोडी गरजेची गणीत हांवें सांगलें. कशें मनीस संवसाराच्या आरंभातावणूच ताळणेक सांपडला आणि त्या बतावन पयस गेला. ह्या तांचोच नाश तांणी केला. तिकडूच जेजू आपल्या शिसांक आनी आमकां जागयता. ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. केदाळ आमी ताळणेक सांपडना, केदाळ आमी ताळणे तावन पयस रावता. आमच्या ध्यान म्हणी आमी मागणें करता, देवाच्या उतार वाचता, ताची स्तुती करता, ताका गितां गायता. तोवळ जेजू आमच्या सांगाता रावता. मातडे जें कितें आमी मागल्लें तें तो आमकां दिता. आज जेजू म्हाका आनी तुमकां हेंच म्हणटा, ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आमी आमचे दोळे धांपूया. जेजूक आमी स्तुती करुया. हे गीत आमी गावया. जेजू आमकां मागणें करूंक बोळती. ताळणेक सांपडनाशें आमकां तो मागणें करूंक अवकाश दी. तुजें उतार आयकोवंक आमकां बरें मन तूं फावो कर म्हणून आमी एका गिता मुखांत आयकोवया. ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನುಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ, ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯರಿಟ್ಟೆ. ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿಯರಿಟ್ಟೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ತಾಯಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ದೇವಾ, ಬಂಧು ಬಳಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ದೇವಾ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನನ್ನದಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವವೂ ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದಾನ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸಾಕು, ಹರಸು ಯೇಸು ದೇವಾ. ತನು ಮನವ सगळ्या मोलारी काळजा देवाची आमी स्तुती करूया. कित्याक तो आमच्या मागण्या आयकता. भक्तीन केले मागणे तो आमकां आयकता. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. आवयच्या कुशेंत आसतनाच ताणें म्हाका आनी तुमकां वेंचला. ताच्या हाताच्या ताळवेचेर म्हजें नांव ताणें लिखलां. देखून ताका आमी अर्गां दिता. कित्याक तो म्हजो मोग करता, म्हज्या सांगात तो रावता. सकल म्हज्या कुटपाची जावं पुरो, सैरी देरी जावं पुरो, ती म्हाका कितेंच दिना. पूण जेजू म्हज्या सांगात आसल्या वेळार सकल म्हाका मेळटा. मोजत आमी मागया. भक्तीन ताचेर लागीं मागोवया. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ನಿನ್ನ ದಯೆಯೇ ದೇವಾ, ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ಕರುಣೆಯೇ ದೇವಾ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಹೊಸದು ದೇವಾ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ
हात आमचे उभारूया सुमेकाने स्तुती करूया येसुदेवा स्तोत्र येसुदेवा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. पोरण्या सल्ल्यांत जायते वर्ते मनीस ताळणेक सांपडतात देवाचो संबंध मोडतात देवातावन पयस येतात कित्याक ताणी देवाक महत्व दिवना वस्तूचेर देवा रचल्या सक्तेचेर ताणें महत्व दिलो पगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूच्या जिणयेंती ताळण्यो आयिल्ल्यो पूण जेजून ते कश्यो फूड केल्यो त्या विशयांत आमी थोडे गामान दिवया माथेवाच्या 4थ्या अध्यायांत पयल्या वळींतावन आमी वाचता जेजू की ताळण्यो आयिल्ल्यो माथेवाचो 4थो अध्याय जेजू पवित्र स्नान घेता आनी आरण्यांत वता आनी थंयसर जेजू 40 दीस आनी रात उपास करता म्हणटा देवाच्या उतार खंडीत जेजून 40 दीस आनी रात उपास केल्ले आनी ह्या वेळार थंयसर सैतान येता ह्या ताळणार येता म्हणटा देवाच्या उतार तो एवढो जेजूक विविध रितीच्यो आशा दाखयता तुका हांव तशें करता तुका हांव अशें करता देवाचें आस उतराण आयकोवचें तर जर तर तूं देवाचो पूत तर हे पातर उणें जावं म्हणून फर्माय सैतान जेजूक ताळटा कित्याक जेजूक मस्त भूक लागली आनी जेजूक तें असाध्य न्ही आसलें फातर आसलें उणें करूंक जेजूक असाध्य न्ही आसलें कित्याक तो देवाचो पूत तो रचणार ताका सकड साध्य आसा पूण जेजू बापाचे मिसांव हाडणी ह्या संवसाराक आयिल्लो देखून सैतानाच्या ताळणेक तो भुलाना कित्याक ताका बाप गरजेचो जावन आसलो सैतान न्ही रचणार ताका गरजेचो जावन आसलो ताणें रचल्यो वस्तू न्ही पळया देखून जेजू धैर्यान जाप दिता मुनीस उड्यान मात्र जियेना पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान तो जियेता पळया कितली एक सोंपी जाप जेजू दिता जेजूक भूक लागली कित्याक 40 दीस आनी रात ताणें उपास केल्ले जेजूक भूक लागली कितेंय दिल्यार खावया म्हूण जेजू भोगले जावंक पुरो आनी सैतान ह्याच वेळार ताका ताळटा तूं देवाचो पूत वयतर एका रितीचें चॅलेंज म्हणून येता आमी तूं देवाचो पूत वयतर हे फातर आसलें उणें कर जेजूक असाध्य न्ही आसलें ताका साध्य आसलें पूण जेजू देवाचे उतार उगडासा काडटा आपणाचें मिसांव कितें त्यो समजता आपणाचें मिसांव सैताना खाल जावचें न्ही बापाक काल जावचें ताचें उतार आयकोवचें जावन आसलें जेजूचें मिसांव देखून जेजू म्हणटा मनीस उड्या वरवीं मात्र जियेना बदलाक देवा तावन भायर सरता त्या उतरा तावन तो जियेता मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजू देवाच्या उतराच्या एका उतराक धरून सैतानाच्या ताळणे तावन जैते वन जाता दुसऱ्यान सैतान जेजूक ताळटा एका उबार एका शिकाराक आपूण व्हरता आनी तूं हांगाच तावन उडी कर उडी मार तुका देवाचे दूत येवन राखतले आनी हांगासर जेजू ह्या बुलोवण्याकी जेजू काण दिना बदलाक ताका बापाच्या मिसांव सारकें कळीत आसलें हांव बापा खातीर ह्या संवसाराक आयला सैताना खातीर न्ही देवाचें उतर जारी करूंक हांव ह्या संवसाराक आयला सैतानाचें उतर न्ही म्हणलें जेजूक कळीत आसलें देखूनच जेजू सैतानाक परतून दवडायता जेजू ताका म्हणटा हेंय बरोवन आसा सरस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका देवाच्या उतरा मुखांत जेजू ताका जाप दिता तिसऱ्यान मोगाच्या भावन आनी भयणीनो सैतान जेजूक एका दोंगराक आपूण व्हरता हांगा न्हू आनी सगळो ताका गांव दाखयता आनी म्हणटा म्हाका तो नमस्कार कशी तर हे सकड हांव तुका दिता परतून तो बुलयता सगळो संवसारच तुज्या नांवार दिता
गिफ्ट दिता म्हूण सैतान जेजूक बुलयता पूण जेजू त्या पुरा बुलोवण्याक कान दिना ताका ताचें मिसांव क्लियर आसलें बापातावन हांव आयलां बापा थंय म्हाका फाटीं वचोंक आसा लोकांचे साल्वासावा खातीर हांव हांगासर आयलां कुस्तार बरोवंक आसा रागात वारोवंक आसा त्या रक्तातावन सगळ्यांक साल्वासाव दिवंक आसा थंयसर म्हजें मिसांव संपूर्ण जाता हें सगळें जेजूक कळीत आसलें उगडाक आसलें देखून जेजू बापाक मात्र काल जाता आनी देवाच्या उतरा मुखार सैतानाचेर तो जैत व्हरता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज तोच जेजू आपल्या शिसांक घेवन एका दोंगराक वेता मागणें करूंक तेच सांगलें ते उतरां थोडो वेळ मागणें करा ताळणें सांपडनाशें मागणें करा म्हणून जेजू आपल्या शिसांक सांगता जेजू सकट शिसांक आपण व्हरून गेलो त्या शिसांक एकाडे बसयलें पूण तेका गरजेच्याक मात्र घेवन ताचे कोर्टे म्हूण येता आमी ताचे मोगाचे शीस म्हूण येत त्या त्यागाक मात्र घेवन जेजू आनी इल्ले मुखार येता ओलिवेत दोंगार म्हणटा ताका थंयसर वेता आनी थंयसर तो शिसा सांगता मागणें करूंक वेता आनी ह्या वेळार जेजून त्या मोगाच्या शिसाक सांगची ती उतरां ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा ओलिवे दोंगराक जेजू आपल्या शिसांक आपण वता संदर्भार हे उतरां तो सांगता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा हे तेग शीस जेजूक बारी मोगाचें सकट शीस जेजू सांगता गेल्ले ओलिवे दोंगरा पर्यंत पूण थोड्या शिसाक जेजू पाटी रावयता त्या ताच्या मोगाच्या शिसांक मात्र ताच्या सांगता आस आनी किल्ले पयले वयले स्वत्याक आपण व्हरता आनी थंयसर तो म्हणटा ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा जेजू साबार पोटी ह्या त्या शिसांक महात्व दिल्लें आमी पळयता तापोर पुरवता रुपांतर जाताना हेरशीच पयस आसलें पूण ह्या त्या शिसांक मात्र जेजू इल्ले वयर आपण व्हरता आपणाचें रुपांतर जावचें घडीत तो तांकां दाखयता पेद्रू जुआंव आनी जाकोब तशेंच मार्काच्या 5व्या अध्यायांत आमी वाचता जायराची धूव मेल्ल्या वेळार तिका जिवंत बुडयताना जेजू ह्या त्या शिसांक तेच्या कुडाक आपण व्हरता आनी तांचे मुखार त्या चेडवाक या त्या चलयेक तो जिवंत उठयता आनी आयच्या घडीत तशेंच जेजू ओलिवेत दोंगराक वेता मागणें करूं कित्याक तो कळवळ्यांनी भरिल्लो आनी थोडे दीस उपरांत हांव कुस्तार मरोवंक आसा त्या देखून ताचे ते आटे बिटे आसले ते सकड सांगाता बसून मागल्या वेळार सांगाता मागणें केल्ल्या वेळार म्हजे कश्ट इल्ले हाळू जातीत म्हणून जेजू आपणाच्या मोगाच्या शिसांक घेवन ओलिवेत दोंगराक वेता आनी थंयसर म्हणटा तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो थंयसर कितें जाता म्हूण आमकां कळीत आसता शीस न्हिदेन पिकिल्लें म्हणटा देवाच्या उतार न्हिदेन पिकिल्लें देखून ते न्हिदिल्ले जेजू थंयसर मागणें करता दिंब्यांनी पडोवन हांगासर शीस जेबेवन न्हिदिल्ले जेजूक एक आशा आसतली हे म्हज्या मोगाचें शीस हे म्हणे म्हजे सांगाता बसून मागणें करतले म्हज्या कश्टान म्हाका सांगा दितले म्हजे कळवळे ते समजतले म्हणून जेजून चिंतले पूण तशें जावना ते शीस मोगाचे ताळणेक सांपडटात आनी ते थंयसर न्हिदोन पडटात जेजू परतून एक फावटी येवन तांकां जागयता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा इतलो वेळ म्हजे सांगता मागणें करूंक तुमकां साध्य जायना गे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी तशेंच मागणें करूंक म्हूण आमी देवळाक वेता ह्या मागण्या सालाक वेता इगर्जेक वेता पूण आमी हांगासर आसा मात्र कुडीन पूण आमची मोत आनी खंय सर्गी आसता आमचे काळीज आनी खंय सर्गी आसता कित्याक आमी ताळणेक सांपडटा देखूनच जेजू म्हाका आनी तुमकां ह्या तरेची जागवण दिता ताळणेक सांपडनाशें मागणें करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय त्या देखून व्हड व्हड वरांनी मागणें करची गरज ना ल्हान मागणें तरी व्हड न्ही पूण कितेंच अडखळ जायनासतना आमी मागणें करूंक प्रयत्न करूंक जाय जावं पुरो आमची दिसपट्टी मागणी आमच्या बापा मागणें म्हूण येत ते एकच मागणें सारकें म्हणचे तर हर एक उतार आमी ध्यान कर म्हणचे तर 5 मिनटां म्हणे जायचे पडटात 2 मिनटां खंडीत जायचे हर एक उतराचेर ध्यान कर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं पुरो तें नामान मरे मागणें वाजेल्यांतले ते उतरां ते एक मागणें आमी ध्यानपणी म्हणटा तर खंडीत आमकां वेळ बरो लागता कसलीय दुसरी चिंतना आमच्या मोतीक येनासतना आमी तें मागणें करता तर खंडीत जेजू आमच्या मागणी आयकता आनी खंडीत आमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करूंक आमकांय साध्य जाता
देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू कशें ताणें शिसां सांगलें म्हजे सांगाता मागणें करा एक वर बसून चड वेळ नाका एक वर म्हजे सांगाता बसा मागणें करा म्हजे आठे बेटे तुमकां हांवें येदोळो सांगल्यात जेजू तांकां पयलें सांगिल्लें तांचे कश्ट जेजूडू कितें सकट जाता हांवें कुस्तार बरोवंक आसा म्हाका तिसरे दिसा हांव मागीर जिवांत बुडटां म्हाका तें धन दितलें कुस्तार मारतलें तिसरे दिसा हांव जिवांत बुडटलो म्हूण जेजून पयलें सांगिल्लें तरी शिसांक तें समजोवंक नातलें जेजूचे कश्ट तांकां समजोवंक नातलें देखूनच ते जेमेव नासले ते न्हीद नासले जेजूच्या कश्टांत तांकां वांटेली जावंक नाका आसलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजू आमचोय मोग करता पापिया ನನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ ಘನಮಾನ ಸ್ತೋತ್ರವು ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ आमी जेजू तोंड पयस गेल्यार जेजू आमच्या सांगाता रावता हांव पातकी जेजूचो मोगाचो अणभव जोडूंक हांव फावो न्हय हांव त्या बातावन पयस गेला चुकोन पडला ताळणेक सांपडला तरी जेजू म्हजो मोग करता हांव पातके जाल्यार हे गितान तेंच आमी वाचता ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ನೇಹಿಸಿದ ಯೇಸುವೇ हांव पातके जाल्यार जेजू म्हजो मोग करता हांव ताचे तोंड पयस गेल्यार तो म्हाका लागीं रावता हांव ताचे तोंड पयस वचून ताळडेक सांपडल्यार तो म्हाका राखता आनी सांबाळता कित्याक जिवान क्रिस्त आमच्या समकार आसा आमच्या खातीर आमच्या पापका खातीर तो कुस्सार मेल्लो आनी आमकां ताणें सोडवून दिल्ली तो आमचो मोग करता देवाचे उतार म्हणटा हो सोमसार सांडीत तरी हांव तुमकां सांडचो ना खंडी जावन जेजू आमच्या सांगाता आसा तसो मोग आमी नियाळुया एक गीत आमी गावया ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ आम्ही सकट सांगया येसुविना दिव्य प्रेम वर्णिसಲು वाक्यविಲ್ಲ आम्ही पातके जाल्यार आम्ही पयस गेल्यार तो आमचो मोग करता त्या देखून एका गिता रुपार हे आम्ही गावया येसुविना दिव्य प्रेम वर्णिसಲು वाक्यविಲ್ಲ म्हणा ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ सकट सांगता ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ सकट सांगता ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ सकट सांगत आने पोटी ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ सकट सांगता
ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ, ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ, ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ वर्णिसलु वाक्यमिल्ला. आम्ही पातकी तरी जेजुतानु पयस केल्यारी तो आमकां सांडिना म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक तो आमचो मोग करता. आमी सुकोन पडटा कित्याक मनशा सैब सुकोन पडचे, पूण ते आमी वळखूंक जाय आनी ताचे तावडो जैत जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तोळखंडीत जेजू आमचो मोग करता. तेंच ह्या गितांत आटापला. तसो तो अपरिमित मोग कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो आनी तोच मोग आमी नियाळूंक हांगासर सांगाता जमल्या थोडो वेळ ताच्या सांगाता करसूंक आनी ताका गितां गावंक. ತಂದೆ ತಾಯ ಪ್ರೇಮವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸಂಗತ ತಂದೆ ತಾಯ ಪ್ರೇಮವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮವೊಮ್ಮೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮವೊಮ್ಮೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವುದು. ಬದಲಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು. ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಸಂಗತ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ, ಕಲ್ವೇರಿ ಶಿಲುಬೆ ಪ್ರೇಮ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನವ. ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ महिमे क्रिस्तनिगे. आमी चिंताव बापय आवय आमचो मस्त मोग करतात म्हणून, ही आमची भुरगीं आमचो मस्त मोग करतात म्हणून आमी चिंताव. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते पोटी हें सारकें जायना. एक आवय एक बापय भुरग्यांक पयस करूंक सांस आसा, अवकाश आसा. ह्या भुरग्यांनी आपल्या भावे बापयक पयस करूंक अवकाश आसा. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूचो मोग म्हणटा कुर्सार कालवारीच्या त्या कुर्साचेर उमखळलो जेजू आमकां म्हणटा, म्हजो मोग केदीच तुमचे तावण पयस वेचना, सदांच तुमच्या सांगाता आसा. हांव तुमच्या सांगाता रावता आनी तुमकां सोडवण दिता म्हणटा जेजू. ತಂದೆ ತಾಯ ಪ್ರೇಮವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೇಮವೊಮ್ಮೆ ಮರೆತೇ ಹೋಗುವುದು. ಬದಲಾಗದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮ ಒಂದೇ ಶಾಶ್ವತವು. ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ವರ್ಣಿಸಲು ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಪಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ कल्वेरी शिलुबे प्रेम. जेजू आमचो मोग करता. एक घडी आमी उबे रावया.
जिदस तो मोग आमी नी हेळुया कुस्सार तावनो कवणेर तावनो कुस्सार पर्यंत ताणें आमचो मोग केल्लो तोच मोग आजुनी आसा तो आतांय आसा तोच मोग दिवच्याक तो आमच्या मुखार उड्या रोपार आसा त्या देखून ताका आमी स्तुती करुया ताणें आमच्या जिणेर केल्या स्वरूपकाराक अर्गां देवया ताणें आमचो मोग केल्याक ताका आमी अर्गां देवया आमचे दोनी हात आमी उबारुया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 stottra, 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 Yeswe. Padre Yeswe, Arane Yeswe, Mahime Yeswe, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Touch them, Jesus. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Touch them, Jesus. Sakura का परमेश्वर Jesus. तू आमचा मोग करताय, तू आमच्या संघात राहताय. हर एक आमच्या गरज जाणवताय, तू आमका बसवलेल्या आसा. Hallelujah, hallelujah. सांगता आमकां आशिर्वादाने भरूंक तोताय आसा हांगासर जमो जाले आमा सर्वाचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी ह्या ऑनलायनी मुखांत ह्या महाराजान भाग घेतल्या सर्वाचेर आपली विस्तार आशिर्वादां तो आतां दिता देखून ताका आमी ती बी घालून ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी तयार आसा देवा विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सरको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जे तेणे राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
Panangko Visanitin 23 Uberovia. मोगाल बाबा मेनिनो आयच्या भक्तीपणाचो दुसरो भाग मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता येदोळसो सोमयाचें आराधन आमी केलें ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां जेजूचे नवी स्वागत आमी हाडिल्लीं त्या सावान हांगासर आयिल्लीं त्या सावा सांगाता घालून ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया हांगासर आयिल्लीं त्या सावा जल्मा दिसा अर्गामिस्तिला जेविटा रिना पिंटो बॅरेन फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरीचे दिसा अर्गामिस्तिला जॅस्विन आनी कॅरोलिन बोंदेल जल्मा दिसा अर्गामिस्तिता मेर्सिन डिसोजा आनी हेडन रॉय डिसोजा फातिमा वाडो अर्गामी सांदिल्यांत एनसन डिसिल्वा सांपेद्रो वाडो हिल्डा डिसोजा वा मांजुरू प्रकाश पिंटो नित्यादार वाडो 99th जल्मा दिसाचो उडासकान देवादीन फेलिक्स डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दितात ताची सर भुरगीं निरुडे लॉरेन्स आनी एलिजा डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिला विन्नी पिंटो सेक्राडो आयरीन आनी आम्ब्रोस पायस हांच्या आत्म्याक मीस दिला मारियेट सुनील आनी कुटाम दुबई मार्क डिसोजाच्या आत्म्याक मीस दिला मारिया डिसोजा पॉम्पेवाडो लिल्ली डिसोजा सेकंड डेथ एनिवर्सरी दिसा मीस दिला फातिमा होली फॅमिली वाडो सेबॅस्टियन आनी तेरेजा डिसोजा हांच्या आत्म्याक मीस दिला विन्नी पिंटो सेक्रेटार्ड वाडो आनी अर्गा मीस दिला रोनाल्ड पिंटो आनी कुटाम सा जुजे वास वाडो तशेंच आयच्या जेवणाक प्रधान पोशाक जाल्यान देवादीन फेलिक्स डिसोजा ताच्या जल्मा दिसाचो उडासकान ताच्या भुरग्यांनी आयचें जेवण स्पॉन्सर केलां तांच्या ते सावा बसोती तांच्या कुटुंबा बसोती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया ही सगळीं ते सावा आनी आमची ते सावा सांगाता घालया ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समय जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताळणेक सांपडनाशें मागणें करूंक जेजू आमकां उलो दिवच्या ह्या संदर्भी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत मागण्याक आमी महत्व दिवया देवाच्या उतराक आमी महत्व दिवया जे कितें आमी करता मागणे जे कितें आमी वाचता या आयकता त्या देवाचे उतार ध्यानपणी आयकोंक आनी मागणे करूंक उड्या रुपार असो जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जायते फावटी देवाचे उतार खऱ्या भक्तीन ह्या मनान आमी वाचोंक ना केल्ले मागणे भावार्थान आमी करूंक ना
देखून देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदा देवाक आनी तुमकां भोवभयणू म्हज्या मनासर सांगता मनान चिंतून तोंडानुसारून वायट आदुळें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बरे संस्कार मरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भोवभयणू म्हजे खातीर आमच्या सर्व देवा लागीं विनंती हातून मागता सर पदुदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटवून भाग्यवांतलो रे दुर्बळ्याच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रक्तसाक्षाचे कष्ट मरण सोसून मैमी मोजांक पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दे आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो खरो देव तुझे सवे पोत आत्म्याच्या एकपणात जियेत आणि राजभर चलयता ससनाच्या ससना सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायती बलिदानां भेटयता जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलियो भेटयता जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता वायटाक पाट करता तो सर्वेस्पराक मानवता अन्यायाक पाट करता तो प्राचीत बली भेटयता सर्वेस्परा मुखार रित्या आतांनी येनाका कित्याक आदेशाकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ मौन तशी वयर सरता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर जशें मौनतान तुका दिलां तशें तूंय ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटेन दितलो ताका लोंस दिनाका कित्याक तो लोंस घेना अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो बावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना देवाचें उतारें
परमेश्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुका येसुम्या. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, कोणी म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपले घरदार, आवय बापायक, भावा भयणीक, भुरग्या बाळाक भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळात 100 वाट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंय बाट जोडून घेतलो. सांगतास दगदनी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळात ताका ससण्याचे जिवीत मेळटले. पूण 7 जाण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. देवाचे उतार हे. वखरी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, बऱ्या मनान दिल्ल्यांत आमी घेता पुरोन न्ही. जो कोण बऱ्या मनान पेल्याक दिता, कुमोग करता, देव ताका 100 वाट्यांनी पाट दिता म्हणून आजच्या वांजलांत आमी आयकलें. पेद्रूचे एक सवाल आयच्या वांजलांत, पळय आमी सगळें सांडून आयल्या आनी तुजो पाटलाव केला, आमकां कितें आसा? एक सोंपें सवाल तें. पेद्रू सगळें सांडून आयिल्लो आमकां कळीत आसा. देवाचें उतर आमी वाचता तर माथ्याच्या 4थ्या अध्यायांत 19 वळेंत पेद्रू आनी आंद्रे मासले पागोन आसले आनी जेजू गलिलेंतल्या त्या सरोवरांतल्यान सोलून वचून आसलो. पेद्रूक आनी आंद्रेक पळयलें जेजू म्हणटा, ये या म्हज्या फाटल्यान. हांगासर पेद्रूक आनी आंद्रेक जेजू विशयान चडीत कळीत नासलें. आंद्रेक आमी जुओच्या पयल्या वाचपांत आंजरांत आमी आयकता पयल्या अध्यायांत. एक पोटी स्नाणी जुओ सांगता आसतना स्नाणी जुओ आंद्रेक म्हणटा, पळया देवाचे शेळी म्हणून आंद्रेक दाखयता. पूण पेद्रूक ताचे विशयान कळीत नासलें. आंद्रेन ताका सांगलें. पूण आज हांगासर माथेवाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी वाचता, पेद्रू आनी आंद्रे मासले पागून आसतना जेजू तेणेच्यान पाशा जाता, ये म्हज्या फाटल्यान म्हणटा आसतना दोगी जाण जाळ सांडटात काय, दोण सांडटात काय, जेजू फाटल्यान वेतात म्हणटा देवाचें उतार. देखून पेद्रू हे सवाल हांगासर विचारता. आनी उपरांत जुआव आनी जाकोबे तशेंच सगळें सांडून ते आयिल्ले. इल्ले मुखार वता आसतना जेजू जुआवक आनी जाकोबाक पळयता. ते मासले पागोड आसले, ताच्या बापाय सांगता, जेबेदेवा सांगता. आनी तांकां पळयलें जेजू म्हणटा, ये म्हज्या फाटल्यान. ते तशेंच पळया, तांकां चड जेजू विशयान कळीत नासलें. तरी दोण सांडटात, जाळ सांडटात आनी आपल्या बापायक ते सांडटात आनी जेजू फाटल्यान वेतात. तर जेजूच्या उतराक कितली सकत आसतना जायत, जेजूच्या त्या उतरांत कसलें एक आकर्शण आसतना जायत. ही 2 गणितां मात न्ही, 7 गणितां आसात. जेजूशीच माथेव तशेंच सुंका गांठ्यार बसून सुंक वासूल करनासलो. माथेवाच्या 9व्या अध्यायांत 9व्या वळेंत आमी वाचता. पयशे जमोवंटो आसलो, पयशे वट्ट करतो आसलो. जेजू तेणेच्यान पाशा जाता, हे म्हज्या फाटल्यान म्हणटा, माथे उडता आनी वेता. ते पयशे कितें जाले गी आनी ते कोण कितले जाण आसले कितेंच कळीत ना. जेजूच्या उतराक तसली एक सकत आसा. त्या उतरांत आवडू जेजू जनाक आकर्शीत करता बापातय. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाचे उतार तशेंच जो कोण ह्या उतरा खातीर त्याग करता, ह्या उतरा खातीर जेजूच्या फाटल्यान वेता, सगळेंच समर्पिता, तो वळ जेजू सकत आसा. तो त्या शिसांक आपयता, आशिक शिसांक आपयता आनी ते तेच्या फाटल्यान वेतात. 19 पयले वाचपाक आमी आयकलें,
प्रामाणिक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पर मानवता. या प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता खंय. येशी तशेंच ताणें केवळ फळां मात दिली न्ही, ताचे काणेक मात दिली न्ही, आपणाकच ताणें त्याग केलो जेजू खातीर. देखूनच पेद्रू धैर्यान हे सवाल घालता, आमी सक्कड सांडून तुज्या फाटल्यान आयला तर आमकां कितें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रूचे हे सवाल आमकां एका रितीचे जाणबाय जोडूंक या थोडें ध्यान करूंक आमकां कोमोग करता. हांवें कितें सांडलां जेजू खातीर. हांवें ते एक मोगाचो एक सवाल विचारलो तर हांवें जेजू खातीर कितें सांडलां. जेजूची जाप, जो कोण म्हज्या फाटल्यान येता, म्हजे खातीर त्याग करता, तो 100 वाट्यांनी पाटींग घेता. प्रत्येक जावन याजाक धार्मीक भयणी आवय बापेक भाव भयणीक आनी सांगतात. आनी जेजू सांगलें तें उतर सारकें जालां. कित्याक 100 वाट्यांनी ती भाव भयणीक आवय बापेक तांकां फावो जातात. म्हळ्यार आवय बापय तसलीं मनशां तांकां मेळटात, भाव भयणी तसली व्यक्ती तांकां मेळटात, भुरग्यां तसलीं भुरगीं तांकां फावो जातात. ह्या मोगा मुखार ती व्यक्त करतात. जेजूचें उतर हांगासर सारकें जाता. आनी ह्या वेळार जेजू सांगची ती उतरां पेद्रूक, 100 वाट्यांनी तुका पाटी मेळटा वय, पूण दगदवणी आसा. नितीन चल्ल्या वेळार, अन्याय विरोध झुजल्या वेळार खंडीत आमकां दोगदोनी, आमकां मात न्ही सगळ्यांक दोगदोनी आसा. क्रिस्ता खातीर जियेल्या वेळार जायते फावटी आमकां दोगदोनी मेळची आसा. आमी ह्या दिसांनी वाचता पेपरार, ह्या टीव्हीर आमी पळयता. कितलेशे जण जेजू खातीर दोगदोनी सोंसतात, कश्ट सोंसतात, पूण खंडीत जेजू तांकां सोडून घालिना. तांकां 100 वाट्यांनी पाटे मेळटा म्हणून जेजून सांगलां. त्या देखून जो कोण त्याग करता, जो कोण देवाक आपणाच्या जेजूक आपणाचो सर्वस्व मानून घेता, तो खंडीत जेजू ताचो हात सोडिना, 100 वाट्यांनी तो पाटे दिता. आनी जबाबदारी आसा. जो कोण लागशिरान जेजू फाटल्यान करता ताका जबाबदारी आसा. दगदणी मेळटा आनी जबाबदारी मेळटा. जर तर ती जबाबदारी बऱ्यान केली तर तोड ताका दोडत्या मापान या आणखी चड सेवा दिवंक ताका अवकाश मेळटा. त्या देखून जेजूची आयच्या वांजेल निमाणी उतरां, 7 जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले म्हणटा. म्हळ्यार थोड्याक जबाबदारी आसा, जबाबदारी दिल्या, पूण ती बऱ्यान आमी सांबाळना तर आमी खंडीत फाटी पडटा, सुकोवन पडटा. त्या देखून जेजूची ती उतरां आमकां हर एकल्याकी लागू जातात. जे कितें आमकां दिली जबाबदारी आमी बऱ्यान सांबाळिना तर आमी जेजू मुखार लेख दिवंक आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दिल्ल्यांत आमी घेता देवाच्या उतार. ते आमी घेवचे मात न्ही, हेरांकी आमी दिवंक प्रयत्न करूंक जाय. देवाच्या उतरांत सकत आसा, ते उतरांत बोळ आसा, ते आमी स्विकार करता आनी हेरांक दिल्ल्या वेळार ताचे लाभ आमकां 100 वाट्यांनी पाटी मेळटा म्हूण जेजू आमकां जागयता. तर ह्या पवित्र बलिदानाक हाजर जाल्ले आमी, ह्या नव्यानाक हाजर जाल्ले आमी जेजूची मजत आमी मागया. उड्या रुपार येवचो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बरोव दी आनी आमकांय त्याग करूंक, पेले खातीर वावरूंक जायची कृपा फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. पानांको 120 आणि 2 122. मोगाची
म्हज्या मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोद्योदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या अतंत्रे बलिदान आपल्या महिमेक आमच्या निकृष्ट देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान ठरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जामणीत ओंपलेल्या गोवाच्या कण्या बरी आपल्या जीवाची या संवसारांत पर्व करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावरवी महिमेवंत जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. याच मनान आमी संवसाराचे सोडून ये पासत आमच्या जिवितांत तुका भेटोवन आसाव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काळी दोणी तिसो आणि आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शेगुणाच्या लोरेसाक धर एका काळार तो तुजी पयस सभा नव्या बोळ्यांचो फळ करताय. तुझ्या विश्वासी मोगाचे तू तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातेच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगात पदकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगुटू परगटू या. जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेचे काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा ह्या मिसा वेळार कोणें तांच्या घरच्या सरिल्ल्या संद्यांक मिसां दिल्यान तांकां सर्गींचें सूख तूं फावो कर. ह्या संवसारांतले तुवें नाका आपोवन वेलाय जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मरण पावल्यान ती सगळीं जेजू बराबर पुनर्जीवन जावं म्हूण आमी मागता. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर नव्यान आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां मोरी देवाचे माये सांगती भगीन जुजे तिचो पोती भगिवंत दमदूत सान फ्रांसीस सांत क्लारा सान लॉरेस तुका माळवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडून आज्ञा मनान दवरून सुमयान शिकलेले ते मागणे सांगता भुक्तीन म्हणया. आमच्या पाप सर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संकायूं, तुझे खुशी सरकार जाता तशी संसारात आसा. आमचो दिसपडतो व्यास आमकां दी आनी आमचे इसलेल्या अपेक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वैरंतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अणवरांतले आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बोरवोशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकातांतलें वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजगोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याचे शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्यान ती आमी सर्व सुभागी. पानांको 163 163. जीवित
उंड्या रोपार उतर रोपार जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी अर्गान दिवया. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेता. कित्याक जेजूचें मांस आमकां नवे जिवीत दिता. सर्गीच्या राजाक तें वन पायता. आनी जो कोण ताचें उतार आयकता ससनीक जिवीत दिवचें उतार तोय आमा जिवीत जोडटा. कित्याक जेजूचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक दोन दारेच्या तालवारी परी. तेंच उतार आमी आयकलां. त्याच जिवन क्रिस्ताक आमी सेवल्या देखून ताका आमी अर्गान दिवया. उतरां मारिफात उंड्या रुपार आयिल्ल्या जेजूक सदांच आमच्या काळजांत जागोर दवरूंक आमी जेजू कडेन विनंती करुया. कशें त्या कोडकारान जेजू कडेन विनंती केली, जेजू मेस्त्री म्हजी बिरमोत पाव. दोगो कुरड्यांनी बोब मारली, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव. आमी त्या जेजू लागीं विनंती करुया. उंड्या रुपार आयिल्ल्या मोगाळा जेजू सदांच म्हज्या काळजांत तो राव. म्हाका तुज्या नव्या सक्तीन तूं भर. म्हजी ती आसतली सर पिडा, दूख, बेजाराय, रीण, सामस्ये सक्कड पयस कर म्हूण त्या जेजू लागीं विनंती करुया. जेजू म्हजे सांगात आसतल्या वेळार कसल्या सक्तेक हांवें भिवची गरज ना. जेजू म्हजे ते आसल्या वेळार कसल्याच सामस्याक हांव वळोवंक जायना, पूण हांवें पातयेन दवरूंक जाय. तोच जेजू उंड्या रुपार म्हज्या काळजांत आयला. सदांच म्हज्या काळजांत तो राव जेजू म्हूण त्या जेजू कडेन विनंती करुया. अर्गान तुका सोम्या जेजू, अर्गान तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रार्थोया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेमधलो रसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पळोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबाचे आनी अणीत भोगतल्याचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मोराण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. मोगाळ भाऊ भयणो, आयच्या भक्तीपूर्णचो निमानो भाग आमच्या पात्रोण सालोर्साचे नोवेन आमी आतां करता. ह्या घडये हांगासर आयचे नोवेन भक्तीपूर्ण चलोवंक येयल्ल्या पाद्रापाचो उपकार भोवता. फादर हेराल्ड डिसोजा हॅरिसोज आतां प्रस्तुत तो ग्लाडसाम भुरग्यांक तरबेती करच्या त्या घरांत आसा, निर्देशक जावन आत्मीक निर्देशक जावन तांचो आमी उपकार भोवता. पयलें ते कय्यार फिरगेजेंत आसले ते इतान आयिल्ले वर्ग जावन हांगासर ते मंगळूर आमच्या सुरविल्ल्या हंताची तरबेती आसच्या मंगळूर भुरग्यांक ते तरबेती करतात. तांचो आत्मीक वडील जावन तांचो आमी उपकार भोवता. तांचे ह्या नव्या मेसामान तांकां बरें मागता. हाच्या पयले ते हांगासर आयल्यात
भोव अपुरब्या रितीन आयच्या आराधन तांणी केलें मिसाचें बलिदान पेटयलें देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिलो आतां एक मिसाचो आशिर्वाद रेलिकेचो आशिर्वाद आमकां ते दिताले फादर हॅरी तुमकां देव बरें करूं तुमचो आमी उपकार बावडटा आनी तुमच्या ह्या नव्या मिसामांत तुमकां बरें मागता थँक्यू फादर हॅरी. आमकां सदां कुमोगोस आमचो पाद्राप फादर फ्रेडरीक हरिएका मंगळारा 10 वरां तो हांगासर आसता कुमसारान तुमी कुमसार जातल्यांनी थंयसर आर्दनाच्या कपेलांत वचून कुमसार जावंक अवकाश आसा तसो उपकार बावडतना हर एका मंगळा आमकां कोयरांत कुमो करतात सैमान आनी जास्मीन तशेंच वाचपां वचूंक लितुजी चलोवंक हर एका रितीन आमकां कुमो करचे सर भक्ती आमी उपकार बावडटा. हांगासर आमच्या फिरगजगार निस्वार्थी सेवा दिता जेवणाच्या कावंटरांत तांचोय आमी उपकार बावडटा. आयच्या दिसा देवान स्पॉन्सर केल्ल्या कुटुंबाचो उपकार बावडटा. हे सगळें आमचे भक्ती कार्य भक्तीकांनी फिरगजगारांनी गांवांत परगांवांत आसलेल्यांनी आस्पत्रेंत आसलेल्यांनी पळोवन जे खातीर लायव्ह टेलिकास्ट करतात डिवायन वर्ड TV आनी हांगासर एका मंगळारा शुटिंगाक येता सुराज ताका कुमो करता एडिटींग करता तसोय सगळ्यांचो उपकार बावडटा तुमचोय उपकार बावडटा. हे दावडा संख्यान तुमी आयल्यात कठीण दग आसा पावस ना पावसा खातीर आमी मागया सा लॉरेन्स आमचे पासून देवा लागीं विनंती करून दी आनी दराळ पावस बेगीन आमकां फोव करून दी म्हणून आयच्या ह्या नोवेनाच्या त्या वेळार आमी मागया तुमकां देव बरें करूं. हांगासर आयिल्लीं अर्गां पाठोवणी आनी त्या समा वचून सांगता दोगांक बरीं कामां फावो जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान तेगांक बैल्या गांवाक वचूंक विजा मेळ्ळेले पासून देवाक अर्गां दिल्यान एकल्याक IELTS एग्जाम पास जावन कॅनडा वचून फावो जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान एकल्यान चिंतिल्लें काम सक्सेस जाल्ले पासून देवाक अर्गां दिल्यान दोगांक बरी जिणये सांगातीन मेळ्ळेले पासून देवाक अर्गां दिल्यान एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ले पासून देवाक अर्गां पाठयल्यान परगम आसले एका बाबाक विजिटींग विजार आसल्याक ताका बरें काम मेळ्ळां कामाचें ऑफर लेटर आयलां देवाक अर्गां दिल्यान एका काजारी जोड्या मदें समस्या आसलेले आतां ती लागीं आयल्यान देवाक तांणी अर्गां दिल्यान 2 कुटुंबां तांच्या कुटुंबांनी मस्त समस्या आसले आतां त्या कुटुंबांत बरेंपण जालां देवाक दोनूय कुटुंबां अर्गां पाठयल्यान. भाव भयणो जायती साक्ष आमी हांगासर आयकता आमकां जायते उपकार मेळटात एक ना एक उपकार आमकां मेळ्ळेले खातीर हांगासर आमी येता देवाक अर्गां दिवं तर आमचे हात उबारया आनी थोडो वेळ सोमयाची स्तुती करून ताका अर्गां दिवया ताका होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सोमया जेजू होगलाप तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू मान तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू मोगळा सोमया जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या फिरगस कुटुंबांत लॉरेन्साच्या भक्तिंगाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां ताणें मागलें तांकां फोव केलां तांच्या कुटुंबांनी समाधान दिलाय पिडा गुण केल्याय बरें काम फोव केलाय ह्या सर उपकारां बसत आमी तुका दिन मागता तुजो उपकार बावडटा तुका अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुका महिमा दिता अर्गां जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू स्तुती तुका जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू काळजांत अर्गां दिता जेजू आमच्या सालोरन्साच्या पांयान दोळा पडली त्या समा एकल्याचें बिझनेस बरें जावचें बसो तूं एका कंपनीचे प्रॉब्लेम समस्ये परिहार जावन ती कंपनी परत्यान रिवायव जावचें बसो तूं दोगांक बरें काम मेळचें बसो तूं तेगांक शिकोवंक बरी मत मेळचें बसो तूं तेगांक बरी सैरीक फाव जावचें बसो तूं एकल्याची तकली गोळ आनी पेंकटाची गूण जावचें बसो तूं एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावचें बसो तूं दोगांची मानसीक पिडा गूण जावचें बसो तूं एकल्याची बेंदुरवेल आसो जागो गरजगो विकून वेचे बसो तूं 2 कुटुंबांनी माया मोगान जियोवचें बसो तूं दोगांची कॅन्सर पिडा गूण जावचें बसो तूं
एकल्याचे कोर्टाची केस बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावचे बसोतू तेकांक तांचे रीण फारीक करूंक तांक मेळचे बसोतू दोगांचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसोतू एकल्याचे प्रायवेट सोसायटीन इन्वेस्ट केल्ले पयशे ती सोसायटी बरी जावन फाटी मेळचे बसोतू एकल्याचे घरचे डोर नंबर वेगेन्स मेळचे बसोतू दोगां जाणां गर्भेस्त स्त्रियांचो बाणतेर बऱ्या रितीन जावचे बसोतू 14 जाणांक खाजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक मागतात दोगां भुरग्यांनी सारकें उलोवचें बसोतू दोगांक भुरग्यांचे देणे फावजोवचे बसोतू एकल्याक काम करचे कडेन समाधान आसचें बसोतू एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावचें बसोतू एकल्याचे सर तरेचे पिडा गूण जावचे बसोतू एकल्याचे आतांपायांचे गांठी दूख आसले गूण जावचे बसोतू एकल्याचे नवे प्रोजेक्ट्स बऱ्या रितीन सक्सेस जावचे बसोतू दोगां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवचें बसोतू 14 जाणां भुरगीं इस्काला वचोंक आयकना तांणी सारकें समजून बऱ्या रितीन इस्कालाक वेचे बसोतू 2 कुटुंबांनी समाधान येवचें बसोतू एक काजरी जोडें माया मोगान जियोवचें बसोतू एका कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावन कुटुंबान समाधान येवचें बसोतू 2 कुटुंबांनी मागणें करून कृपा मेळचें बसोतू एका कुटुंबांत आसलो मन आसता पयस वचून त्या कुटुंबान समाधान येवचें बसोतू परगांवांत आसल्या 14 जाणां भावांक बरें काम मेळचें बसोतू एका कुटुंबांत देव आपोवणें मेळचें बसत आवय बापूय मागतात दोगां जाणांक तांच्या विशेष तेसां बसत मागोवंक विसरलां ते एक जण परगांवांत आशिल्ले कामाच्या सोदनेर आसात काम मेळोवंक मागतात हांगासर थोडी त्या समा प्रत्येक रितीन मागोवंक विसरल्यान भाव भयणीनो रियान आनी सारा भुरग्यांचे देणे मेळोवंक मागतात तशेंच रोशन आनी प्रतिभा भुरग्यांचे देणे मेळोवंक मागतात शालिनी आनंद मिनाली बरी भलायकी मेळचे बसत सिसिलिया मूड बेळ्ळे सकट कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावचे बसत डायना कुंदापरा सकट कुटुंबाचे समस्ये परिहार जावचे बसत एका कुटुंबांत जावंक आसचें लग्नाचें कार्य बऱ्या रितीन सुफळ जावचें बसत एका कुटुंबांत आसची कॅन्सर पिडा न पयस जावचें बसत दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळचें बसत आवय बापायनी मागणें विसरलां तशेंच आयचे दिसा हांगासर जायत्यांनी तांच्या घरच्या आलमांवांक मिसां दिल्यान थोड्यांचे जल्मा दीस आसात अर्गां मिसां दिल्यान सर्वां बसत आमी मागया ही सर त्या समान जारी जावं दीत कितें आमी पातयेन बरोवशान मागता तें आमकां मेळोवन दी सुमयेन सांगलां तुमी म्हजे नांवे मागा तुमकां खंडीत मेळटा म्हजें नांव तुमी मागोवंक ना देखून तुमकां मेळोवंक ना म्हणटा सुमी जेजूच्या नांवे मागलें जेजू आमकां खंडीत बापा लागचें दिता पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी पुरायतर आचरण केली पवित्र आत्मा आमचेर येवं दी आमी हातीन धरिल्लीं कामां सगळीं सफळ जावं दीत प्रते रितीन मागया हें पूण शेताचें ह्या फिरगेजीचें येवजन आमचें देव मंदीर नवेकरचें येवजन तें पता पावोवंक आमकां जाय पडटें दान वाडोवन येवं दी येदोळ दान दिल्ल्या सत दानीचेर देव 1000 वांट्यांनी बेसांवां घालून दी ह्या फुडें जायतीं सालोनर्साच्या भक्तिकांक देव मती गुजवाट दिवं दी हे पुणतळा पुलनी पाकली दिवन हें काम पता पावोवंक आमकां आदार लाबून दी म्हूण इगडीभर मौनपणी मागया आमची ते सम आमच्या मती काडया कोणें आमचे लागीं प्रत्येक रितीन मागणें विसरलां तांचो इवडाच काडया तांचे बसत मागया ह्या घडी आस्पत्रेन आश्रमांनी आसलेल्या पिडेस्त तांचो उडाच काडया त्या पिडेस्तांनी प्रत्येक मागणें विसरलां टेस्टाक तीं गेल्यान तांचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसत मागया ICUंत आतां जायतीं जाणां मरणाच्या तणीर आसात कॅन्सर पिडा जावन किमोकान घेवन आसात किडनीची समस्या जावन आसून डायलिसीसचेर आसात ह्या घडये कितलीं जाणां पिडेस्त आस्पत्रेंत आसात थोडीं जाणां घरांनीच आसून वळवळटात ह्या सगळ्यांक जेजूच्या गुणकरचे सक्तेक समर्पण दिवया सांगत आसा आमची त्या समा आमचे कश्ट आमची पिडा आमची अनवरां सोम्याच्या पांय तळी हाडया त्या दोगांक कुर्ड्यांनी व्हडल्यान बोब मारलें जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर शिसांनी तांकां तोंड दामपण बेश्टायलें जाल्यार आनीक व्हडल्या ताळ्यान तांणी बोब मारली आनी जेजूक तांची बोब आयकली आमच्या हात उबारया सरेस परदेवाक आमची बोब पावोवन दी ताका उलो मारया आमच्या कुमकेक ये देवा म्हूण मागया आनी आमची सगळीं त्या समा जारी करूं म्हूण परत या
सोम्यान जेजू आमी तुका उलो मारता आमकां जाप दी जेजू सोम्यान जेजू जायते त्या समा आमी आयकली आमच्या भाऊ भयणीचे कश्ट तांची पिडा शिडा तांचे समस्ये तांच्या कुटुंबांत आशिल्ले सर समस्ये तुका समर्पण दिता या त्या समा सांगता आयचे दिसा या नोवेनाक येता आसतना आमचे गरजो आमी हाडून आयल्या आमची त्या समा आमी हाडून आयल्या जेजू आमची पिडा शिडा आमची बेजाराय आमच्या कुटुंबाचे समस्ये आमच्या कुटुंबाचे वजन तुझ्या पांय तळा दवरता सोम्या जेजू तुवें बसयलाय येया म्हजे सरसे समेस्त तुमी कश्टांत येयल्यानो वजन वयतल्यानो पिडे शिडेंत आसलेल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो सोम्या जेजू तुज्या बसवणेचेर बंदोवन आमी आयल्या जेजू आमकां विशेव दी जेजू आमकां गटाय दी जेजू आमकां बुजवण दी जेजू आमचे सर समस्ये परिहार कर जेजू आमचे पिडा गुण कर जेजू कोणे आमचे लागीं मागणें विचारलां कोणाक आमी मागणें बसयलां तांचे बसत आमी मागता तांकां बरें कर तांच्योय गरजो तांकां फावो कर तांची ते समान जारी कर सोम्यान जेजू आमचे योजन तुज्या हाती आमी दिता ते पंथा पळोवंक जाय पुरती दानी आमकां फावो कर जेजू दान दिल्ल्यांचेर दान दितेल्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल जेजू 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी जेजू तांची सर ते समान जारी कर जेजू आमचे मागणे आयक जेजू आमच्या कुमकेक ये जेजू अर्गान जेजू ओगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया 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 जेजूच्या नावात बाबा ये मागणे करता तुका जेजूच्या नावात बाबा ये मागणे करता सदी भी बढ़िया सालों गीत गविया नवेना के मागणे बढ़िया सालो रेसा लागी मागणे सकट सांगता आमी मागया ये जैते भोवन सालो रेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी मारतीरा वरते पाती नेनेन बरोवशेन आमी तुजे चुचे आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुज्या जिणे बरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाच्या निपेल्याची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बवार्थ सडय आमच्या सालत्या जिवनांत बवार्था विरोधी आमच्या सर ताळणेचे जैत करूंक आमकां मजत दी तोवळ तोवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो बाबाक दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांत पिडेस्त गत नतल्यांत उदार जावं आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमकां दया कर पवित्र करिस्त आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर खुर्सार कळयल्या जेजूतां आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सर युवजनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पटय अक्रिस्तावांक आनी भवार्थांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर भवार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जेवंक आनी बागी मौन मरोवन सर्गार तुजे संगी देवाक उगडसूंक आमकां फौजोवच्याक आमचे गती देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता आमेन आतां पिडेस्तांगती ह्या जाग मागता थोड्या पिडेस्तांनी प्रत्येक जावन त्या कॅन्सर पिडेस्ताचेर मागणें विचारलां त्या गांवांत डायलिसीसचेर आसात 2 जाण आस्पत्रेन ICUंत आसात तांचे खातीर आमी मागया आनी कोण पुरा पिडेस्त तुमकां वळखीचे आसात तुमचे लागीं तांणी मागणें विचारलां तांचे पासून मागया आमच्या पिरगेची एकली श्री ती आस्पत्रेंत आसा तिचे पासून ती प्रत्येक रितीन मागया आनी ह्या जाग मागणें म्हणटा आसतना आमची सगळी पिडा जेजूच्या गुणकचे सक्तेक समर्पण दिवन सोम्याची गुणकची सकत आमचे ते वळोवन दिवन मागया
सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तराच्या दुखीक पिडेक कष्टाक आनी अडचणेक सांपडलेल्या ते तुझे काळजी कितले मोवाळ मुळ्ळे तुझ्या पुतान बिजबिता करून दाखयला तेच परी तुझ्या सेवका सालोरेसान आपले जिनी आनी मरणान जायती आजापा करून ती मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडले ताच्या विनवणेन आमचो भाव वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणुवादांतले आमकां निवार हे घडी आमी उसारल्यो आनी उसारिणांतल्यो विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवे आमेन आमा पासोत विनाती कर भाग्यवंतलो रेसा क्रिस्तच्या बसोन्याक आमी फौजोंच्या खातीर प्रार्थोया सर पदवीधरा देवा भाग्यवंतलो रेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवची सकत आमकां दी आमी भावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां करपा दे जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले विस्तार आशिर्वाद घालो वचून येत क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार उबी रबिया आमी सेवच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया आयच्या जेवणाक आमकां प्रधान पोशक जावन जेवण स्पॉन्सर केलां देवादीन फेलिक्स डिसोजा हाच्या 99th जल्मा दिसाचो उडासकण ताच्या भुरग्यांनी निरुडे फेलिक्स फिलीप डिसोजा म्हजो पाप्पा म्हजो बाब ताचो आज जल्मा दीस 99th आनी ताचो उडास काडटा हांव ताच्या आत्म्याक सासण मागता आनी ताच्या नांवान जेवण दिल्ल्या ताच्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव ह्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागया तशेंच आज कोण पुरा जल्मा दीस आचरण करता कोणाच्या आज एनिवर्सरीसात तांकां आमी बरें मागता आनी कोणें आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसा वेळार ताच्या घरच्या आल्मा मिसा दिल्यान तांकां सासणाचो विशय आमी मागता सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फॉल तुजे कुशीचे एंजिजो आपले सोम्याची साकन नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फॉल तुजे कुशीचे एंजिजो आनी देवाचो पुत्र मनीसलो नमान मरये कृपेन भरुले सोमी तुजे संगता श्री आमी तरतून सुदेव आनी सुदेवी फॉल तुजे कुशीचे एंजिजो भाग्यवंती देवाचे मया मापासून विनंती कर मागया येसुम्या बडव्यान बरी गुबार दिल्लेवरी तुझ्या पुतान क्रिस्तांच्या परमेतल्या आमी जाणल्या ताच्या कष्टांनी सॉरी ताच्या जीवन पंजनाक मी पोशे तुझे कृपा आमचंदस करून वत महिमा मागता हूं त्या क्रिस्तमच्या आसमी मध्ये पाता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रक्न्या सर्गींची देर म्हाका दिलाय तुजे सपेन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन सस्तोचा विषय आणि निरंतरी प्रकारचे निर्मंकई आमेन प्रार्थया सर्गींच्या बंगाल बापा आमी तुका अर्घ दिता वायचो दीस तुवें आमकां फोव केली आमकां इतल्या जाणांक हांगासर तुवें आपोवन हाडले हांगासर तुजें आराधन करूंक आमकां तुवें फोव केली मिसाचें बलिदान भेटूंक तुवें आमकां फोव केली आमच्या काळजांत तूं आयलोय तुजें उतार आमी आयकले आज हें भक्तीपण चलोवंक येयल्या ह्या जाकेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमकां हांगासर कुमसरांत कुमोवकच्या ह्या जाग बापाचेर आशिर्वाद घाल ह्या पुणतळाक विविरीतीन सेवा दिवच्या समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल ह्या पुणतळाक आमच्या योजनाक दान दिवच्या स दानीचेर तुजें दराळ आशिर्वाद 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी आयचें जेवण स्पॉन्सर केल्ल्या श्रीमान देवादीन फेलिक्स फिलीप डिसोजा कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल ताका सस्नाचो विशय उलोवपी सर्गी बापाच्या गोपान तो आसूं आनी आयच्या दिसा ताचो जल्मा दीस थंय तो आचरण करूं तशेंच ह्या मिसा वेळार कोणा पासून
ह्या कुटुंबाच्या सण्या निमिसांतल्यान तांकां सस्न सोय शिवला पळय कोणाच्या जल्म दीस आसा तांकां तांच्या जिवितांत तुज्या शुभम आशिर्वादांनी भर आनी आज आमी शेवचे जेवण तूं आशिर्वादीत कर आनी आमकां सगळ्यांक एकवटीत सांबाळ तूं जियेतान रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आमेन.